मुख्यमंत्र्याकडे असलेल्या आदिवासी कल्याण खात्याचेर वादग्रस्त विधानां गेल्या उपरांत आमदार गोविंदाचेर शिस्तभंगाची कारवाई करून मंत्रीपदावेल्यान देंवयलो। ते उपरांत आमदार गोविंदान मुख्यमंत्री, सभापती आणि एसटीचो फुडारी तवडकाराचेरूय फोग काडलो। ह्या घडणुके उपरांत खात्याची पहिली कार्यावळ। मुख्यमंत्री सावंत, सभापती तवडकाराचे गोविंदाचेर अप्रत्यक्ष फार। भारतीय जनता पार्टीचो खरो डीएनए जर कितें म्हणशी डीएनए जाल्यार तो ट्रायबल डीएनए आसा, जेणे करून ट्रायबलाच्या पर्यंत पावपाचें काम हे फक्त भारतीय जनता पार्टीन केलां। म्हज्या ट्रायबल भावा बरोबर म्हजे रक्ताचे नाते आसचे ना, आनी रक्ताचे नाते आसलेले आयले आनी गेले, पण माझे सामाजिक नाते त्यांच्या बरोबर आसा, मनांतल्यान त्यांच्या बरोबर आसा, हे महत्वाचे आसा। आणि कोण म्हणटा की ट्रायबला खातीर हांवें खंय कांयच करूंक ना म्हणून, म्हाका खबर ना। घडये कदाचित 10,000 एप्लिकेशनां पेंडींग असली। हांव ट्रायबल मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हाका खोस भोगता 3,500 लोकांक आतां पर्यंत ट्रायबल सनदी दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत जालां। प्रत्येक म्हज्या ट्रायबल भावाची जेन्ना समस्या जाणवता म्हाका दुखता, मनांतल्यान दुखता। ताजी ती समस्या सोडोवपाक जाय। ताज्या घरात जर एखाद्याक टॉयलेट ना जाल्यार ताका टॉयलेट मेळचो, ताज्या घरात जर एखाद्याक नळ ना जाल्यार ताका नळ मेळचो। ही म्हजी कळकळ आसा, ही म्हजी तळतळ आसा। सभापती तवडकार म्हणटा भाजपाच्या ग्राउंडार खंय भलत्यांनीच बॅटिंग केल्या। जेव्हाचे 2012 जेन्ना गोंयाक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयलें आनी मनोहरभाई त्या मुख्यमंत्री आयलो, त्या कालखंडाक जे आसा न्ही, ह्या आदिवासी कल्याण खात्याची सारखें अस्तित्व जें आसा की आमकां गोंय सांबाळयलें। आज केन्ना खीव येता की म्हणजे आज इतलें जर फील्ड म्हणजे एखादो ग्राउंड जर कोणें तयार केला आसत जर जायत जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ग्राउंड तयार केलो। इतले हाचेर ताजेर बॅटिंग करपाची, ताजेर सिक्स मारपाची जबाबदारी कोणाची? आमची न्ही। आज मध्येच कोण तरी येता हळूच जेणे ताजें अस्तित्वच ना, तो येता बॅटिंग करता वता, म्हणजे तेव्हाचे कीव येता। आणि त्यामुळेच आमची जबाबदारी म्हणजे जे ह्या सरकारशी संबंधित आशिल्ले आमची सगळ्यांची जबाबदारी वाडटा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।